सोगल्यो बिरावया सुरवाते कायून गावया 821 नवे गीत रोचून गायात पेज 10 821 पेज 10 नवे गीत रोचून गायात परमेश्वरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेच पोर तुमचे सोफे असो तुमचे सोबे आसो आजचे मिसाचे बोलदान बोले बोलायकीक आणि आपल्या इथे सावन आणि भेटयता मी फेर्नांडीस देवा तिचेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आजच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोबरमता रादिना विएगस डॉमिनीक फेर्नांडीस आनीक पयलो वाडदीस क्विनी परेरा देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया आज बाबूनो पवित्र सोबा लूट सायबिणीची परब सोबरमता फातिमा ह्या देसांत आंकवार मारिया हे सुपुल्ल्या भुरग्याक थोड्याच म्हयन्यांनी सुमार 18 पावटी दिश्टी पडली आनी तिचो संदेश म्हणल्यार संवसारा पासत मागूत खेरीत भाशेन पातकी जी आसात तांणी आपलें मन बदलूंक परतून देवाशी येवंक हें तिचें मागणें जालें आनी आज संवसारभर लोक हांगासर वचून जायतीं जाणां आपली कुडीची भलायकी परतून जोडून घेतात जायतीं जी पिडा सोंसतात पिडा भोगतात ती थंयसर वचून सायबिणीशी मागून आपल्याक परतून नवी भलायकी घेतात तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन सगळ्या पिडेवंता पासत आमी मागुया जायतो लोक आसा संवसारांत कश्टवता मारिकार पिडा तांकां कुडीक त्रास करता तर सगळ्या पिडेवंता पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो खूब व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक
मागतुया. सर्वेस्परा ओगुणीत काकलुतीच्या बाबा, आमच्या असोकतायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओंतरेकता. पातका कोताविणे गोरबी सामावलेले तुज्या पुताचे मायेची विणवणी कालतेकायेन मानून घे आनी आमकां सर्व पिढी शितेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सासवो शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरुजाल्या कुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोश बरीत जायात. तिचें दूख करतल्या समेस्तानो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितली तिची होड्डीं चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लोल्या ओड्ड्यांतले पियोन पियोन खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नोदी परी हांव तिका शांती धाडटलों आनी घसघशीत व्हांवतल्या वाळा परी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपली ओड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेंत तांकां खेडयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलों आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काडीस संतोशी जातलें. तुमचीं हाडां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावडो ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गोमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक म्हणुया. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमेल्या सर्व ओस्त्र्यां वयर भोव वार्त्या देवान तुका धुवे सदोय केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशांच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्रहीण हलकें जाल्लें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उबी रावया. तूं सुदैव आंकवार मारये, कित्याक जें उतर सर्वेस्परान तुका दिलें तें घडटलें म्हूण तुवें विस्वास दवरलोय. Surveți portăm cei să fie asu.
तुमचे सवे आसूं मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसुल्ली आनीक जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच नासलें देखून शिसां कापून हाडून जेजून तांकां सांगलें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात कित्याक पळयात आज 3 दीस जाले म्हजे संगती आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकून पडटली तो तांचे भितरली थोडीं जाणां पयस जावन आयलोलीं आसात आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातले आनी ताणें विचारलें तुमचे कडेन कितले उंडे आसात तांणी सांगलें 7 तांणी लोकांक धर्नीर बसूंक लायले आनीक 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासूंक ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले आनी तांणी ते लोकांक वांटले थोड्यो धाकटुल्यो मासल्यो तांचे कडेन आसल्यो तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो आनी लोक जेवलो आनीक दादोशी जालो आनी कुडलोल्या कुडक्यांनी 7 करोंड भरून काडले जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून दालमांतू प्रांतांत गेलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वंदनी तुका क्रिस्ता गोच्या भयणी भावानो मात तेरेजाची खबर जायते फावटी घडयेक आमी आयकल्या आमी जाणा कोण भाशेन आपले हे नवे आपोवणे सुरू करता आसतना म्हणल्यार आपली नवी संस्था ती घडटा आसतना तिचे लागीं दुडू नासले तिचे लागीं रावूंक घर नासलें वावर करूंक मनशां नासलें कांयच तिचे लागीं आसूंक ना पूण देवाच्या आदाराचेर पातयून आपलो वावर ती सुरू करता आनी आज संवसारभर हजारांनी घरांनी तिचो वावर व्हड नेटान फुडें वेता आज बाबूंनो शुभ वर्तमानांत असलेच कितें घडलेलें आमी पळयता जरी तर मनीस चिंता आपल्या लागीं घडना आपल्या लागीं घडोवंक फावो त्यो वस्तू नात पूण आज शुभ वर्तमानां आमकां कळून येता की जेजू 7 उंडे आनी थोड्योच मासळी घेवन सुमार 4,000 लोकांची भूक मारता मनीस जरी तर थोडे पळयता इफ मॅन लुक्स एट थिंग्स इन अ लिमिटेड वे गॉड आस्क्स अस टू मूव बियॉन्ड बाउंड्रीज म्हळ्यार देव सांगूंक सोदता की जेन्ना देवाच्या आदारान मनीस वावुरता जायत्यो वस्तू तो करूंक पावता आज आमी पळयता बाबूंनो लोक जेजूची शिकवण घेवंक ताच्या हातांतल्यान आपल्याक गुण घेवंक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताचे फाटल्यान वचून वचून सुमार 3 दीस जाल्ले आनी जेजू दोळ्याचो सागूर दुसऱ्याचे ताका पडलोले आनी ह्याच खातीर तो पळयता की ती भुकेन आसात आनी जरी तर हांव तांकां परतून धाडलो जाल्यार वाटेर वेता आसतना घडीक ती पडटली थोडीं जाणां आसात पयस पयस जावन आयलोलीं आसात तर बाबूंनो आमी पळयता जेजूक तांची बारीक माहिती आसली कोण खंयसर सावन आयला कोणा लागीं जेवण आसा कोणा लागीं चलूंक जायना हें जेजू बारीकसाणेन पळयतालो आनी जेन्ना जेजू पळयता तांकां ताची दया दिसता पूण जेन्ना तेच शीस त्या लोकांक पळयतात तांकां एके भाशेन राग कसो तांचो येता कित्याक इतलीं जाणां घोडेक हांगासर आसात कित्याक ताणें आपणाक घोडेक जेवण खाण हाडूंक ना जेन्ना जेजू ह्या लोकांक पळयता
ताका दिसता हांवें तांकां कितें तरी करूंक जाता. जेन्ना शीस ह्या लोकांक पळयतात ते म्हणटात आमचे लागीं आनी कितें जातलें. ह्या ओरोण्यांत इतल्या लोकांक जेवण आमी कोण भाशेन हाडटले. तर बाबून आमी पळयता जेजूचें शितप आनी ताच्या शिसाचें शितप. जेजू म्हणटा म्हजे लागीं तांकां कितें तरी करूंक जाता, पूण शीस म्हणटात आमचे लागीं आनीक तांकां करूंक कांय जायना. आमचे लागीं फावो त्यो वस्तू नात, फावो त्यो सवलती आमचे लागीं नात. तर बाबूनो आज आमी नियाळ करूंक जाता ऑन द थियोलॉजी ऑफ अबांडन्स. म्हणल्यार जेन्ना देव रोसता, देव जायतें रोसता. सुरवातेक जर तर इन द बूक ऑफ जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयल्यार देव वेगवेगळे भाशेच्यो वस्तू रोसता. आनी जेन्ना देव रोसता, देव जायतें रोचता. पूण बाबून आयज सोमसान पळयल्यार आमी पळयता जायतीं जाणां गरीब आसात, दुबळीं आसात, खाण जेवण तांकां ना. आनी हें घडटा ह्या संवसारांत देवान रोचला तें उणें आसा काय? ना बाबूनो, देवान रोचला तें खूब. गॉड क्रिएटेड इन एबंडन्स. पूण आज ह्यो वस्तू फकत घडयेक थोड्याच जाणां लागीं आसात. आनीक ह्यो वस्तू जांचे लागीं आसात ती घडयेक दुसऱ्याक वांटूंक सोदिनात, दुसऱ्याक दिवंक सोदिनात. शुवर्तमानान आयकलां हे 7 उंडे जेन्ना तांणी एकामेकाक वांटले, 4000 लोकांची भूक मारली आनीक 7 कोंड सुबेज उरले. तांणी वांटले देखून सगल्याक ते पावले. जर तर बाबूनो आमी आदल्या कोरान आमी पळयल्यार जेन्ना देव माना धाडटालो तेन्ना लोक हो माना भरताली. आनी जेन्ना ती हो माना उंडो भरताली कोणाकूच उणें जायनासलें आनी कोणाकूच सुबेज जायनासलें. जोण एकलो आपणाक जाय तितलेंच घेतालो आनी ह्याच खातीर सगल्याची भूक मरताली. आज बाबूनो समाजान घडयेक असलें जायना. कोणा लागीं आसा ती आपणाक दवरतात आनीक दुसऱ्यांक घडयेक वांटूंक सोदिनात. आनी ह्याच खातीर आज जायते घडयेक लोक पिडेन आसा, लोक घडयेक भुकेन वळवळटा, लोक घडयेक गरीब आसा. तर आयज जेजू आमकां उदार जावंक आपयता. जेन्ना आमी उदार जातले तेन्ना संवसाराची घडयेक पिडा उणी जातली, संवसाराची भूक घडयेक आमी मारूंक पावतले, संवसारांत जे कोण गरीब आसात तांकां वयर काडूंक आमी पावतले. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या आल्तारार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं मागून घेवया. भेटवणे वेळार गायन गावया C14 देणी आमची पेज 34. C14 पेज 34. देणी आमची भेटूंक लागता, आमची कर्जां तातूंत घाला, आमची मोरां तूं गोरविता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. कोवाउको आल्तार हाडटा, ताकाचो रोस समोर बिदा, आमचे सुख सोर्बेट वयता, मागून घे म्हूण विनोद करता. आमचो बदलतो जेजूची कूड तो जातलो, आमकां बदल तो मेळटलो. जेजू आमचें कोण जातलो. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदाराचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या सुर्गीच्या बाबा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेली निती आंकवारी मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकाच्या बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco good porgotuja. Sumia Gesù avio logata ani engashite piena ti crepati tu vuoi vanesu ami duce moron Golgotha. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपुणीन उगडास करता आनी हो जिविता सोड आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा सोमेसांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोटचुडीत मुगामोळ पळोवंक फावो कर आनी आमा सोमेसांची आनी किरीत भाशेन सगळ्या पिडेवंताची दया कर म्हूण आमी मागता.
Agguarmari देवाची माई संगती बागेवन सुसेतीचो पुती बागेवन धर्म दिता बागेवन सुसेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहीम गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना संगतान धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो राज जाय सामका दी आनी आमी आमचेर चुकयल्या तुजी आमची बातकाम पळस आनी आमकां ताळयेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या शेण्याक आमी बरोवाशें नदरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सुचयातान रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुसरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो पेज 61 D27 पेज 61 Moja deva tu sur poro Rutslar mosu tu nikoro Sukna kalsa nismok tu so Aben soda skorum favor Deva tuja
Sloi en konatlo magarakloi Eva tuja mogaplako Kalis moche dugadita Kalis moche dugadita सगळीं उबी रावया प्रार्थुया कोंदवाळ्या बाबा भाग्यवंत आकार मारेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणांत दादोशी केले देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तीच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेच पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबी आनी सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडोवपार बाबनो आज लुड्स कोपेलांत ओडशेल हांगासर लुड्स सायबिणीची परब परबेचे मीस सांजेर 5 वाजता जरी तर कोणाकूय वचूंक जाय हांगा सावन 4 वाजता बस सुंटली तर कोणूय ही बसीन येवंक सोदता जाल्यार 4 वाजता ताच्या आदी हांगासर येवचें म्हूण मागता शेवटाक गायन गावया T12 Bo Mogal Mai, page 207. T12, page 207. Bo Mogal Mai, amche dai dura, kursa kata. Sodas tuba, bomogal mai, amche dai dura, kursa kata. Sodas tuba mai kakutiche, mai mogache, mai suche.